नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. आर्किओलॉजी खात्यान पोर्तुगेज राजवटींत मोडिल्ल्या देवळांची म्हायती मेळोवंक नेमिल्ले समितीक रिपोर्ट दिवंक सरकाराचो 31 डिसेंबर मेरेन प्राझ. आर्कायव खात्या कडेन आशिल्ल्या आदल्या डॉक्युमेंटांनी पोर्तुगेजांनी मोडिल्ल्या हजारभर देवळांची म्हायती आसा. ते भायर म्युझियम खातें आनी पोन्ने गोंयचे म्युझियमांतल्यो मुर्ती खंयच्यो ताचीय म्हायती काडूंक समितीन वेळ मागला. सगळें डॉक्युमेंटेशन पोर्तुगीजींत म्हूण समितीक वेळ लागता. पुर्तुगेज राजवटींत मोडून उडयल्लीं देवळां परत बांदपाची घोशणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान फाटल्या बजेटांत केल्ली. ते उपरांत जानेर 2023 एक समिती काडून तांकां अशा देवळां विशीं रिपोर्ट करूंक लायिल्लो. लोकां कडेन अशा देवळांची म्हायती आसल्यार समितीक दिवची म्हूण सरकारान उलोय मारिल्लो. आर्किओलॉजी खातें समितीन आतां मेरेन तयार केल्ल्या रिपोर्टाची म्हायती दिवंक तयार ना. मात सुत्रां कडल्यान मेळटा ती म्हायती अशी: लोकां कडल्यान 19 रिप्रेझेंटेशनां आयिल्लीं, कांय सारकीं, कांय कोफुजांवाचीं. समितीन तांकां खबर आशिल्ल्या 7-8 सुवातींचेर वचून पळोवणी केल्या. देवकी कृष्णाचें खरें देवूळ चोडणेचें चोडणा त्या देवळाचे अवशेश समितीक सांपडल्यात. गोंयच्या म्युझियम खात्यांत कितल्याशाच देवतांच्यो पाशाणी मुर्ती आसात. पोन्ने गोंयांत आशिल्ल्या केंद्रीय म्युझियमांतूय देवतांच्यो मुर्ती आसात. ह्यो मुर्ती खंयच्या देवळांच्यो तांचो इतिहास सोदून काडूंक जाय. आर्कायव्स खात्याच्या डॉक्युमेंटांनी 800 ते 1000 देवळां मोडिल्ल्याची म्हायती आसा. पुर्तुगेजांनी देवळां मोडल्या उपरांत तांणीच नोंद केल्या पंचनाम्यांचे हे डॉक्युमेंट. पुर्तुगीज डॉक्युमेंटांनी ह्या सगळ्या मोडिल्ल्या देवळांची म्हायती आसा. ते सगळे डॉक्युमेंट वेवस्थीत तपासून तांचो आस्पाव रिपोर्टांत करूंक जाय. हे खातीर समितीन सरकारा कडेन 31 डिसेंबर मेरेन वेळ मागून घेतला. पुर्तुगीजांच्यो खाणां खुणो मिटोवन नवी वाटचाल करपाचो उलो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान कालूच शिवराज्य अभिशेकाक मारला. एके वटेन सगळ्या देवळांचें मेळून एकूच स्मारक उबारपाची घोशणा मुख्यमंत्र्यान आदी केल्या. कळटा ते प्रमाण घडये समिती मंदिर स्मारकाची सुचोवणी करपाची आसा. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय राजधानी दिल्लींत वचून केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीक मेळ्ळो. वेस्टर्न बायपास स्टिल्टाचेरूच उबारचो म्हूण ताणें नितीन गडकरी कडेन मागणी केल्या. ते भायर भोमा करमळे बायपास आनी करमल घाटाचो विशय ताच्या कानार घाला. तशेंच हायवे कुशीक बायलां खातीर टॉयलेट्स उबारचे म्हूण ताणें मागणी केल्या. आज युनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रान्सपोर्ट एंड हायवेज बाब नितीन गडकरी हांव दिल्ली मेळ्ळो. तांच्या घरा एक अपॉयंटमेंट घेवन मेळ्ळो. इश्यूज आशिल्ले की पावस आतां तेंकला, वेस्टर्न बायपास हिल्सांचेर जावचो म्हणून हांव सदांच डिमांड करता. आनी फातोर्डाचे अरावंड 1 किलोमिटर म्हळ्यार 980 मिटर हे 2.25 किलोमिटराचे स्ट्रेचार फातोर्डा सेक्शन वेस्टर्न बायपासान स्किल्स म्हाका दिल्ले आसा. पूण बाणावले जें आहा चड करून तोळ्याबान एरियेन जी कॅचमेंट एरिया आहा थंय ते कल्वर्ट्स बांदतात लँड फिलींग करून आनी ताजे खातीर तें बॅक वॉटर येवन आमचो केल्लो पसून बायपास म्हण स्ट्रीट हाचो फायदो लोकांक मेळचो ना आनी फ्लडींग जातलेंच हें हांव म्हणटा. आनी गोंयचो WRD डिपार्टमेंटाचो रिपोर्टूय येवन म्हणटा. फोटोज घेवन प्रूफ घेवन आनी WRD डिपार्टमेंटाचो रिपोर्ट घेवन हांवें बाब नितीन गडकरीक कन्विन्स केल्लो आहा की 600 मिटर तरी 600 ते 650 मिटर ते तोळ्याबान जे एरिया आहा थंय तरी बायपास ऑन स्टिल्स जावपाकूच जाय. आनी आय एम होपफूल दॅट दीस वील हॅपन. पूण ताजे पयलीं एक हाय लेवल एक्सपर्ट मिनिस्ट्रींतलो येवन विजीट करतलो आनी तो आपल्या दोळ्यांनी पळोवन व्हेरीफाय करून म्हाका दिसता हाजेर डिसिजन घेतलो. मोदी सरकाराच्या कार्यकाळांत 72 नवे एअरपोर्ट जाले. तातूंतलो मोपा एअरपोर्ट गोंया खातीर सगळ्यांत मोठो. मुख्यमंत्री उलयला. एअरपोर्ट आनी आयुष हॉस्पिटल प्रकल्पांत खासदार मंत्री श्रीपाद भाऊचो खंय मोठो हात. मोदी सरकाराची 9 वर्सां मनोवंक मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक पेडणे मयीचे आमदार बाकीचे फुडारी विकास तीर्थयात्रेर एअरपोर्ट आनी आयुष हॉस्पिटलांत गेल्ले. हजारो प्रोजेक्ट हे देशभरात जाल्ले आसात. या 9 वर्साच्या कालावधीत
असे जे काही प्रोजेक्ट केल्ले आसात तातूंतल्यान लोकांक मागीर जास्त म्हायती जावची. अशे तरेन देशभरान अशे जे प्रोजेक्ट आहात हांगा मुख्यमंत्री, मंत्री, खासदार, केंद्रीय मंत्री अशी सगळ्यांची भेट तातूंत जावची अशे तरेचो प्रकल्प आसा. हें इतलें कारण इतलेंच की हे प्रोजेक्ट लोकां समोर येवचे, लोकांक कळचे, ताची प्रसिद्धी उत्तम प्रकारे जावची आणि ज्या पद्दतीन ते काम केलां ते लोकांच्या नदरेक वचचें. पण तरी सुद्धा यावेळी मुद्दामून म्हणतात की अटल सेतू असताना दुवारी असताना मनोहर पर्रीकर बायपास असताना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल असतले आगवादचो म्हणजे जेका आमी जेल म्हणटाले तो ट्युरिजम म्युझियम जालो. अशे वेगवेगळे प्रोजेक्टा खातीर सातत्यान आमकां केंद्र सरकारान मदत केल्या आनी हाज्याय फुडें खूब मोठी मदत आमकां केंद्र सरकारा कडल्यान मेळटली आनी ह्या सगळ्या मदतीत भाऊचो वांटो खूब मोठो आसा. कारण विशेष करून जशें म्हणटा की बाप्पा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट, आयुष हॉस्पिटल हे प्रोजेक्ट हे भाऊच्या कार्यकाळात तांच्या मिनिस्ट्रीच्या कार्यकाळात हे प्रोजेक्ट हांगासर फावंडेशन स्टोन जालो, सुरवात जालो. लोकांनी आयुर्वेदाचो लाव घेवचो, बरोबर आयुर्वेदाचें शिक्षणूय घेवचें म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. उदरगतीक जमीन दिल्ल्यांक खंय मोबदलो मेळ्ळो. अर्धकच्चे डॉक्युमेंट आशिल्ल्यांनी परत सगळे डॉक्युमेंट व्यवस्थीत दिल्यार खंय सरकार विचार करतलो. ह्या विकासा खातीर ज्यांच्यो जमनी गेल्या, ज्यांच्यांनी पेपर सबमीट केल्या त्या 100% लोकांक पयशे मेळ्ळा. इनकम्प्लीट पेपर जर कोणाचे उरले आसत जाल्यार तांच्यांनी सबमीट करचे. आमी तांकां अजुनूय बी कॉपरेट करून तांचे पयशे जे आसा पळय ते तांकां दीत आसा. लोकांनी हॉस्पिटलचो बेनिफीट घेवचोच. गोंयच्या भुरग्यांनी म्हणजे आयुर्वेदिकाक आनी पोस्ट ग्रॅज्युएट इन आयुर्वेदा हाकाय एडमिशन जे आसा पळय न्हू ह्या हॉस्पिटलांत घेवचें. नीट्सच्या उपरांत हांगासर एडमिशन मेळ्ळें वता. आमी पळयता की खूब मोठ्या प्रमाणात हांगासर आतां OPD सुरवात जाल्या. थोड्या दिसांनी IPD सुरू जातली. पंचकर्माचो जो ट्रिटमेंट वेगवेगळे जे डिजीज आसा तांचो पंचकर्मा ट्रिटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट जो आसा ह्या आयुष हॉस्पिटलांत मेळटा. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगीवनी. अरबी दर्यांत बिपरजॉय चक्रीवादळ तयार. गोंयचे दक्षिण अस्तंतेक 860 किलोमिटरांचेर, मुंबय सावन 930 किलोमिटरांचेर, भारताच्या समुद्री शिमेकडच्यान 400 किलोमिटरांचेर हें वादळ सरकता. 11 आनी 12 जून मेरेन तरी तें भारताच्या दर्यादेगांचेर पावचें ना. ताचो प्रभावूय देंवतलो म्हूण हवामान खातें सांगता. 13 जून मेरेन नुस्तेमारांक दर्यांक वचूंक बंदी. मजगतीं केरळांत 2 दिसांत मान्सून पावपाचो अदमास. And by evening of 6th, it has become a cyclone. And by 7th, that is on today, it is a very severe cyclonic stage. All the warnings and bulletins are issued on time. There are warnings for the coast and port warning as well for Mormugao and Panaji coast. And all these were disseminated properly. Specifically for the fishermen who are out in the sea, they have to come back. Security purpose, and fishermen were warned for not to venture into the areas of the marked areas in the fisherman graphics that we have issued. Regarding the monsoon, IMD has released a statement that onset conditions are very favorable over Kerala coast in 48 hours. Goa, all the coasts are alerted for the wind and if any rainfall. मान्सून आडकला. स्कुलां मात टायमार सुरू. 3 दीस हायस्कुलांनी कालोर सोंसलो. भुरग्यांक क्लासीक कालोरान नाका शेवट. 1:30 मेरेन क्लासींत रावप म्हणल्यार अग्निदिव्य. आतां कांय हायस्कुलांनी मान्सूनाची दिशा आनी दशा पळोवन क्लासीचो टायम टेबल थारावपाचें थारायलां. 1ली ते 4थी भुरग्यांक ह्या सप्तकांत तरी 12 मेरेन घरा सोडटले. फुडें गोंयचो ज्वेलरी मेकिंग हब आशिल्ल्या म्हापशेंचे शेटीचें चोरां कडेन कनेक्शन म्हूण कोल्हापूरच्या पुलिसांनी म्हापशेंचे शेटीचेर कारवाय सुरू केल्या. 3 दिसांत 3 समन्स पावले. एकल्याक अटक. कोल्हापुरांत केशींचेर सुनावणी जाता. भायले पुलीस बेठेच पिट्टात म्हूण म्हापशेंचे शेटीची ज्वेलरी मेकिंग शॉपां निशेधाक बंद. केशीक आदोगादय केला. म्हापशें पुलिसांचो खंय मोठो आदार. आनी म्हापसा कालिका बँक आसा न्ही थंय आमी रावले आनी थंय मागीर आमी वकील एक केलो आनी वकिलाक आमचो एक ज्वेलर्स असोसिएशन आसा न्ही तो एक मेंबर घेवन तो पुलिशेन गेलो आनी मागीर ते फुडें आतां आमचें चालू आसा आनी आयज तेची एक हियरींग आसा. आमचो एक मेंबर आसा कोल्हापूर ते आतां कोर्टांतले म्हण कांय उलयना हांव. मागीर तो पळयात आमी फुडें आतां कशें कितें
आनी आयज आमी जे वर्कशॉप आसा ती बंदूच दवरले आमी आतां 3 दीस जाले की आमी जो पळय निशेध कसो केला येवन ते सामके सतयतात आमकां इतलेच भांगार दी तितलेच भांगार दी नाल्यार तुमी आतांच यो पण काल आमी ते आमचे बाजू थंय मांडल्यात आमी पुलिशे कडेन एकल्याक धरला गोंय पुलिशेन खंय खूब आदार केलो. पोलीस स्टेशना वयल्यान तेच्या एकट्याक परवरीच्यान एटेच केलो तेंच्यांनी पोलीस स्टेशनार व्हेलो परवरी आनी थंयच्यान आनी एक मनीस आमचो कमिटीचो आसलो तेका घेतले ते आनी गेले जाल्यार ते आतां एक्यूज न्ही तुमी ताका कोल्हापूर घेवन वता हाडून तांकां परत सोडले बारांक एसपीच्या ऑफिसान परवरी पोलीस स्टेशन आसा न्ही थंयच सोडले ते गुन्हेगार आसा जाल्यार तांकां व्हरूंक जाय आसा न्ही परत तांकां दुसरे दिसा कोल्हापूर आपयले आनी अशें करून आतां एकट्याक तेंच्यांनी अरेस्ट केला तो अशें आसा कितें चल्लां तें कळना पण आमकां गोवा पुलिसांनी भरपूर सपोर्ट दिला खास करून आतां जीवबा साहेबानू आमकां दिला सपोर्ट. आदी असले प्रकार जाताले पुलिसांक खंय पसताले. बरो भाग घेतलेलो फुडें हेच्या पयलीं आमी अशें जाताले पचोन वयताले पुलिसांक पण हो कितें स्टॉप जावन तेणी व्हडले स्टेप घेतलेले आसा आमच्या अध्यक्षान आनी अजून आमी फुडें एक अशें कितें जातलें ताका आमी हे जावंक दिवचे ना. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडते. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक पळयत रावात प्रुडंट. कोलवाळे जेलींतल्यान फुजो मारपाचे तयारेंत आशिल्ल्या प्रदीप खालको म्हणटा त्या कैद्याक अलर्ट आशिल्ल्या IRB स्टाफान धरलो. वण्टी वेल्यान उडकी मारून फुजो मारपाची ताणें सगळी तयारी केल्ली. IRB स्टाफाचे नजरेक आयिल्ल्यान प्लान फसलो. ह्या आदीं थंयच्यान कितलेशाच कैद्यांनी फुजो मारल्यात. दिवचले पावसांत लोकांक त्रास जावंक जायना हुंवाराची परिस्थिती येवंक जायना उठसूट लायट वचूंक जायना म्हूण आमदारान थंयचे लोकप्रतिनिधी आनी डिजास्टर मॅनेजमेंटाची बसका घेतली. कामां वेळार करची नाजाल्यार खंय ट्रान्सफर. पंचायती कडेन पावसा आदल्या कामाचो एक्शन टेकन रिपोर्ट मागलो. डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार तलाठ्यांक शिटकावणी. मिटिंगे रुमा पुरती जातात भायर गेले काय एक्शन जायना. दिस थिंग्स विल बी नॉट टॉलरेटेड. तुमकां एकूच सांगता सगळ्या ऑफिसरांक तुम्ही मागात की तुम्ही हांगा आसतना बिचोलेन माझ्या कडेन काय कंप्लेंट येवपाक जायना. आय वील होल्ड ईच एंड एवरी ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल एंड आय टार्गेट देम आनी सानो दाखयतलो कॅबिनात आनी हांव अशें केल्लें आसा की तुका फाल्यांच्यान अमके कडेन वचचें पडटलें ओपन आसतली. म्हाका ह्या लोकांचो इंट्रस्ट सगळ्यात व्हडलो आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंट मिटींग घेतात कित्याक तर फुडल्या 4 म्हयन्याक आमकां कितें प्रॉब्लेम जावंक जायना म्हणून मेजर इशू कितें आसता फ्लडिंग आसता दुसरो लायटीचो आसता हे बेसीक नीड्स आसता आनी हे आमी सगळें काम करूंक जाय. सो ऑफिसरांक रिक्वेस्ट आसा की फक्त कॅबिनात बसून पेपराचेर काम करूं नाका ऑन प्रॅक्टिकल ग्राउंडाचेर करात. दुसरें आमी एक्शन टेकन रिपोर्ट मागलेलो तितून म्हाका 3च पंचायतांनी दिला आसा. साळांत दिल्ले आसा मुरगांव आनी तुमाशा. लाटकल पार्सल आमी अडोळपाक तुमी एक्शन रिपोर्ट तुमी दिवंक ना ते कितें तुमी एक्शन टेकन रिपोर्ट जे पावसा खातीर कितें करतले तो रिपोर्ट सबमीट करा. PWD खूब काम आसा. म्हाका सगळे अंडरग्राउंड केबलिंग केलं ते सगळे जॅक पॅक जाय. मशीन मोडली मशीन ना. तुका खबर आसा साळांतल्यान मेणकुऱ्या अंडरग्राउंड केबलिंग केन्ना सोंपला तें खबर आसा केन्ना सोंपला आसतलें मेन सोंपला 6 म्हयने पयलीं सोंपला बाय. सो आतां आन्सर येवपाक जायना मशीन हें जालां म्हणून बरोबर काय ना. 6 महिने पयलीं सोंपला कित्याक जावना तें पॅचिंग ऑफ माल ऑर्डर करतो अदरवायज हांवें सेम मार्क करता डेप्युटी कलेक्टर गजाल हांवें कंट्रोल ऑफ दिसता सगळ्यांक 8 दिसांनी सगळ्यांक फुडें लेटर्स धाडा करपाचे यूज युअर पावर एंड लेटर डोंट सेंड इट बाय पोस्ट सेंड इट युअर ओन पर्सन. हेचे झाड आसा ताच्या घरा कडेन वच तो घेना तलाठी बंगाल तुज्या सगळे तलाठी येता ते तलाठी कितें पुडलें कोणाचें झाड पडलें झाड घराचें पडलें रिपोर्ट सारकें करना ते तलाठी एक्टीव कर म्हणून सांग ते सुशागत आसता. हांयस वडोवन पाटल्यांनी बसून नुस्तें काडपी बिगर गोमंतकी नुस्तेमार जुवारी न्हंयतय पावले. वागें जुवें चिखले वाठारांत तांचें प्रस्थ वाडपाक लागलां. बेकायदेशीर पद्दतीन नुस्तें काडपी ह्या लोकांचेर कारवाय करची म्हूण गोंयच्या रांपणकारांचो एकवट मागता.
नुस्तेमारी खात्यान हे बास्केट फिशिंगांत लक्ष घालून नुस्तेमाराचें सामान जप्त करचें म्हणून रापणकार मागतात. वागी आयलँड म्हूण आसा चिकाली आफ्टर सेंट जसिंतो आयलँड आसा आनी भायर पळयलें जाल्यार आयज हे भायले नुस्तेकार जे आसा ते पांटे घेवन फिशींग करता. आतां आमी फिशरीज डिपार्टमेंटाक मागता की हे जे पांटे फिशींग पळय जाता रिवरान स्पेशली चड हेजेर ताबडतोब कारवाय करून हे सगळे पांटे पळय आहा ते इम्पावंड करचे म्हूण हांव फिशरीज डिपार्टमेंट म्हणटा. आयज एलडी लायट फिशींग जाता, बुल ट्रॉलिंग जाता, मॉन्सून सिजन बॅन वायलेट जाता, सगळें जाता आनी आयज पळयल्यार हे भायले येवन हिंगा आयज पांटे फिशींग करता ह्या चिकाली आयलँडा कडेन. सो हांव शर्मिला मोंतेरो आनी स्पेशली फिशरीज मिनिस्टराक मागता की हे जे पळय इलिगल फिशींग सगळे पळय रिवरांनी पळय जाता हेजेर ताबडतोब हे जे पाटे पळय आहा हे सीज करचे, कित्याक हे हेंची नेट रजिस्टर्ड ना नाल्यार ते पाटे रजिस्टर्ड ना नाल्यार हे खुंयच्यान येता हें आमकां खबर ना. पूण आयज फिशरमॅनाक आयज नुस्तें पयलें ना तें ना, त्या भायर हे जे पळय फिशींग करता इलिगली तें आयज आमचें लायव्हलीहूड हिंगा काबार जाता. सो हांव सरकाराक मागता स्पेशली प्रमोद सावंताक की ते जे पळय रिवरान पळय कितें इलिगल चलता हे ताबडतोब हेणेन कारवाय करची म्हणून सरकाराक मागता. सांखळे वाड्या वाड्यार वॉर्डांनी मोटारसायकलीन नुस्तें विकपाचे प्रकार. ताका लागून मार्केटांत कोण पावना. मार्केटांतलीं नुस्तेकारां म्हणटा गोठ्यांत हाडून दवरिल्ले भशेन जाल्यात. नुस्त्या मार्केट म्हूण बोर्ड ना, उदक टॉयलेटीची वेवस्था ना. नगराध्यक्षाक विचारल्यार ती म्हणटा नवो कॉम्प्लेक्स जाता तेन्ना वेवस्था करून नुस्तेकारांक थंय शिफ्ट करता. 6 वर्सां जालीं बोर्ड अजून घालूंक ना. आमी सांगलो तेका, तेणें सांगलें कोण आहलो पळय तेणें सांगलें आमकां हाल्याच बोर्ड घालता म्हणून, हाल्याच हिंगा नोव घालता म्हणून. कांयच ना. आतां गेल्या माच्यान घालता म्हणून सांगलेलें, अजून उदकूय ना आनी बोर्डूय ना. बोर्डाक जालीं 7 वर्सां आतां. बोर्ड घालूंक ना अजून. मार्केट म्हणून लोकांक खबरूच ना. हे आमी गोरवांच्या गोठ्यान गोंय दवरल्या ते भाशेन आहा आमी हिंगा. आनी पळय ही 2 हें दवरलेली रोकडीच काडटा म्हणून सांगलेली. ही बिल्डिंग आहा पळय ती फुडल्यान तिवूय काडूंक ना. आता कसं झालं प्रत्येक वॉर्डमध्ये म्हणा प्रत्येक कॉलनीमध्ये फिश वेंडर्स जेव्हा डोर टू डोर डिलिव्हरी स्टार्ट केली आहे त्यामुळे लोकांचं फिश मार्केटला यायची कमी झालेली आहे आणि प्रॉपर तिकडे पाण्याचं अरेंजमेंट नाही आहे. तरच तिकडे आपल्या ह्याची तटके नसल्यामुळे त्या गोष्टीवरती मी नक्की काम करेन आणि तिकडे आपल्या त्या फिश वेंडर्सना ज्या रीतीनं मार्केट अगोदर होता त्या रीतीनं आता सध्या नाही आहे. त्याच्यासाठी मी जे जे तिकडे कमी आहे ते सगळे आम्ही साखळी म्युन्सिपाल्टी त्यांना तिकडे पाण्याचं व्यवस्था नाही आहे, तिकडे आपल्या त्यांना लेडीजना वॉशरूम नाही आहे, त्या सगळ्या गोष्टी मी कन्सिडर करून साखळी म्युन्सिपाल्टीतर्फे आम्ही त्यांना एक चांगलं फिश मार्केट ऑलरेडी आम्ही मल्टीपर्पज कॉम्प्लेक्स आम्ही इथं स्टार्ट करणार आहे. लास्ट टाईमचा तो आमचा प्रोजेक्ट होता तो पेंडिंग होता बऱ्याच दिवशी, तो आम्ही घेणार आहे. बिकॉज प्रत्येकांना व्हेजिटेबलला सेपरेट, चिकनला सेपरेट, परत फिशला सेपरेट प्रत्येकांना आम्ही चांगलं बसण्याची सोय, पाण्याची सोय, त्यांना सगळ्या फॅसिलिटीज आम्ही देऊन ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.